प्रितीच्या भयणी भावांनो, साऊथ सायबिणीची परब सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. साऊथ सायबिणीन केल्ल्या उपकारा आनी देण्या पासत आनी अदीक करून तिचे मोजोटीन फावो जाल्ल्या बरे भलायकी पासत आनी आर्गां दिवन श्री सेंड्री आनी श्रीमती सोफिया डिसा आनी तांची फामील ही परब संभ्रमता. ह्या नव्या वर्सान मारिया देवाची माता आनी आमची माता म्हूण ओळखून घेवन तिचेच विनोनेन आमच्यो गरजो अदीक करून बरी सावूत जे जावन आसा ओडांतले ओड देणे आमकां मागुया. आयच्या मिसाचो येजमान जावन आसा पाद्री आफोन्स मेंडोन्सा, दोन प्रांतीक सेवा धर्मीचो केंद्राचो सांचोलो, डायरेक्टर ऑफ डिओसेसन कमिशन ऑफ लिटर्जी, आनी पाद्री कार्सन डुराडो, प्रिंसिपल ऑफ आवर लेडी पेटी हाय स्कूल कॉलेज, आनी तसोच पाद्री एंड्रू सिल्वेरा, प्रिंसिपल ऑफ फादर आग्नेलो हाय स्कूल पिलार, आनी तांच्या सांगातान आमचो विगार पाद्री ऑलांडो मार्कोस मीस पेटयता. जेन्ना मीस सुरू जावचो वेळ जालो सगळीं उबी रावन सुरवातेक गीत गावया. सुरवातेक गीत गावया. 829 पेज 15 गायनाच्या चेल्या 829. बाबा बिडो आयज ही सुवातेर आमी हाचेर आसा. कुशालकाय आमी हाचेर जाल्ली आसा, भक्तीपणी हाचेर जाल्ली आसा. आमी आमचें ध्यान मन मिसाचे भेटेचेर दवरुया, आमचे हात दवरुया. हे वाटेन ते वाटेन पळोवचे न्हू, पूण हे वाटेन आमचें ध्यान धरून मिसाचे भेटेन व्हडल्या मागण्यान वांटो घेवन सगळीं बराबर भोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो भाव
आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. आयज आमचे फिरगोजेन व्हडा दोबाच्यान आनी भक्तीपणान आमी सावत सायबिणीची परब समोर उमता. मारयेक आमी केरीत भाशेन पिडेस्तांची भलायकी म्हूण पाचारता आनी बरे भलायकीचे देणे मागूंक आमी हांगा तिचे मुर्तीच्या पांयाशी एकठांय जाल्या. मारयेन आपल्या जिवितांत दुसऱ्या सोवे सदांच हुस्को आनी मोग दाखयलो आनी दुसऱ्याची सेवा केली. मारयेन केलें तशें दुसऱ्याची सेवा करून जेजूक गवाय दिवया. हो जावन आसा आयचे परबेचो विशय. तर तिचे मोजतीन घेतलेल्या उपकारा आनी केरीत भाशेन बरे भलायके आनी पेकोवणे खातीर तिका दिनवासुया आनी दुसऱ्याची सेवा करूंक आमकां कुडी आत्म्याची भलायकी दी म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान मागुया. आनी जेन्ना हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता जायती फावटी घडीक जायत आमच्या जिवितान आमी चुकल्या. ह्या वेळार असल्या दुसऱ्या पातकांचो आमी उगडास करुया. सोम्या जेजू, तूं आमचे सोवे दयाल आनी उदार जालोय आनी तुजो जीव लेगून आमचे पासून दिलोय. पूण आमी तुजे पोरी दुसऱ्या सोवे उदार जावंक ना. आपलेपणान जियेल्या. क्रिस्ता जेजू, दुसऱ्यांची सेवा करचे बदलेक आमी आमचेच बरेपण चिंतलां आनी घडचेवंतांक आदार दिवंक फाटीं उरल्या. सोम्या जेजू, देवान आमकां दिल्ले गूण उदारपणान दुसऱ्या खातीर वापरचे सोडून आमचे बोडविकेक आनी आमकांच मान मेळचे खातीर ते वापरल्यात. हे सगळे करून आमी चुकल्यांक देखून सगळी बरोबर गान करून वखसणे मागुया.
प्रातुया ओगीच रावन ह्या वेळार आमी इगोर्जेचे ही सुवातेर आसा मारयेचे अपायाशी आसा आमचीच मागणी आमच्याच कुटुंबा खातीर कुडीक जाय कोणाचो वाडदीस कोणाचो लग्नाचो दीस तांचे खातीर मागुया कोण पिडेंत आसा तांचे खातीर किरीत भाशेन आयचो गडास करुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा आयच्या दिसा तू एका नोकेत्राच्या उसवडान सगळ्या पोरसांक तुज्या एकल्याच पुताची ओळख दिली. तांचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान ओळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे महिमेवंत पुकामोड रूप रूप पळोवंक निरंतरी आनंद बगू म्हण आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जे येता निरसलो चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. उठ, पोरजोलीत जा, उदेलो सुर्या. जोरी प्रितुमेर अजून रात चलता आनी पोरसांचेर कालोख विस्तारला तरी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पोरजोळटा. तुजेर सर्वेस्पोर आतां वयर सरता. देवाची मोहिमा तुजे वयर फांगता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक. तुज्या उदेवाक ताच्या पोरजोलाक आशेतात राजा. दोळे उबारून सोर भोंवती फिरोय, सोर भोंवती पळे. एकठांय जावन सगळीं तुजेशी येतात. पयस सोटयां येतात सगळे पूत तुजे आनी तुज्या दुवांक हातान दोन हाडटात. अजब जावन सगळीं पोरजोलीत जातली. होय, तुजें कालीज दादोशी जातलें. तर तुजे उंटयेंत सागरा दर्याची व्हांवतली गिरेस्काय. राष्ट्राची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव भरूंक हिंडा हिंडांनी येतली उंटां. मिद्यानाची आनी एफाची इस्पा भायर कोरां. शेबा थावन येवन भांगार दूप हाडून देवाची स्तुती गायतली सगळीं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गायन करून जातलो हे पोरी. तुझे
Sakalar Vostoli Brahmanik Bonani Shanti Sondriya Sosor Shekan Shekti Toktoli Eka Dorya Tao Dusra Dorya Puryat Noiche Tekirtao Pritumicha Shiva Puryat Tachiras Vod Soltoli Zaba Tuche Muka Sorve Sora Surbo Poturi Sogri Rastra Tarshi Sache Aniti Pasue Ache Rasa Aploras Don Kionta Chishi Etole Takatana Kaniko Kion Pautole Ari piace Aniti o piace Rasa Tace Luca Sol Pot Potole Sobre Rasa Taci Seva Cortoli Sol Rastra Zaba Tuce Luca Sobre Sora Sorbo Porturi Sobre Rastra Olo Matalea Goripa Adana Shilya Diuplanto Pautolo Toldiranci Ani Durbolaci Totoya Cortolo Goripa Socio Tosamatolo Saba Tuce Muka Sorbe Spora Sorbo Poturi Sogri Rastra दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप जेजूच्या सिरसाच्या जोम्यान भितर सरलोली ती दोन दुताची शिकवण घेवन भावपणाचो एकठार सांबाळूंक आनी उडण्याचे मोडणीन आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कधीच चुकोनासली दोन मनशाचेर भिरांत पडली आनी दोन दूत वरवीं पुस्कोल विस्मिता आनी कुणां घडटाली भावार्थी सोगली एकठांय जियेताली आनी तांचे सोगले भागा आसले आपली बाटा विटा ती विकताली आनी तांचो फायदो जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे वांटताली एकाच मनान दिसपोटी ती देव मंदिरान वेताली आनी उंडो मोडून घरांनी एकठांय जाताली काळजाचे कुशलकायेन आनी उदार काळजान ती जेवणान वांटो घेताली आनी ती देवाक वाकाणटाली आनी सगळ्या लोकांक मानवताली जांकां थारोवन मेळचें आसलें तांकां तांच्या वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस्पोर तांची संख्या चडयतालो देवाचे उतोरे उद्गार गांव उबे रावया उद्गार B8 श्लोक 6 आणि 7 5:24 B8 6 आणि 7 Hallelujah.
तुमचे सोवे आसूं वा देवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेतलेहमान जेजू जल्मल्ल्या उपरांत उदेती तावन कांय विद्वान जेरुजालेक आयले आनी अशें ताणें विचारलें, निकतोच जल्मल्लो तो सुदैवाचो राजा खूंय आसा? ताचें नखेत्र उदेलोलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खे जेरुसलेम समेस्त मुखेल यादनिकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खूंय जावचो आसलो त्या विशीं ताचे कडेन तो विचारूंक लागलो. तांणी ताका जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेहमांत, कित्याक बाकनारांनी अशें बरोवन दवरलां. आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहमा, जुदेयाच्या मुखेल्या मदें सगळ्यांत ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे तावन उजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल परचेक गुवण्या परी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानांक कुशीन आपोवन व्हरून नखेत्र केन्ना दिश्टी पडटलें काय म्हूण ताणें हेरोदान तांचे कडेन बारीकसाणीन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेहमान धाडटाना म्हणलें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेताना देखलेलो ते नखेत्र तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नखेत्र पडून ते एकदमूच कुशाल भरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बाळक आपली आवय मारयेक लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सोर पडून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपल्या भांडारां उगडून तांणी ताका समर्पिल्लें भांगार, दूद आनी गोंदरोस. पूण हेरोदाशी परत वचना जावंक देवान तांकां स्वप्नांत शिडकायलें आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसान ते परतले. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी क्रिस्ताताय मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज व्हडे संख्यान आनी कुशालकायेन तुमी हांगासर एकठांय जाल्या. एकठांय जावन ही परब समरुता साऊथ सायबिणीची. हांवें तर तुमकां विचारलें ह्या मिसाचे म्हणजे आतां सुरवातेक सगळ्यांक आमकां जिवितांत कितें जाय? वॉट डू यू वॉन्ट इन लायफ? सगळ्यांक युनिमस आन्सर आसतलो, वी वॉन्ट गूड हेल्थ. सगळ्यांक आमकां भलायकी जाय आनी हेच विशयाचेर म्हणजे भलायकीच मनान धरून आनी आयचो मिसान ह्या फेस्ताच्या परबेक काडलेलो विशय मारयेन केल्लें तशेंच दुसऱ्यांची सेवा करून जेजूची कोवाय दिवया. कोवाय दितली जाल्यार आमकां कितें आसूंक गरज? बरी भलायकी आसपा जाय. आनी भलायकी म्हणटा तेन्ना पयले सुवातेर कुडीची भलायकी, दुसरी म्हणटा ती आमची आत्मीक भलायकी, तिसरी कुटुंबीक भलायकी आनी चवथीक सामाजीक. आमच्यान सामाजीक भलायकी मागीर आमच्या गोंयची वा भारताची वा संवसाराची म्हणूंक जाता. मोगाल बाबडीनो, आमकां सगल्यांक बरी भलायकी जाय आनी बरी भलायकी आसल्यार आमच्यान बरो वावर करूंक जाता, बरें शिकप करूंक जाता आनी जिवितांत जाय तें बरें करूंक जाता. भलायकी ना जाल्यार आमच्या जिवितांत आडकोड्यो. आमची भलायकी बिगडल्या जाल्यार आमच्यान कांय कामां करूंक जायना आनी देखून मागीर आमी कितें करूंक पडटा? पावटी मारूंक पडटा. फ्रॉम अ हावस टू द डॉक्टर, टू द हॉस्पिटल ऑर टू फॉर चॅकअप्स. मोगाल बाबडीनो, आयज जेन्ना पवित्र सभा खेरीतपणी जेजूच्या परगडणेची परब करता, तुमी हांगासर जेजूचे म्हणजे साऊथ सायबिणीची परब करता आनी हे सगळे परबो मनान धरून आमी एकूच विशय घेवया, ती म्हळ्यार भलायकी. आनी भलायकी बरी आसल्यार आमी आंकवामेरेची देख कितली घेवं आनी कितलें आमी बरेपणां करूं, आमची भलायकी बरी आसल्यार आमी देवाक गवायकी दिवंक जाता. पयले सुवातेर आमची भलायकी. मोगाल बाबडीनो,
आमी संवसारांत भावार्थाची यात्रा करता. वी आर ऑल पिलग्रिम्स. आनी हे यात्रेंत आमी न्हय फकत एकसुरी वो एकवटी, पूण आमी दुसऱ्या सांगाता जियेता. वी आर लिव्हिंग इन अ फॅमिली, वी मे बी लिव्हिंग वीथ सम पीपल अराउंड अस. आनीक जेन्ना आमी एकामेका सोबत जियेता तेन्ना आमचे संबंद वाडटा. आनी संबंद वाडटले जाल्यार आमची कुडीची भलायकी बरी आसूंक गरज. देखून सगळ्यांक व्हड जेणे मागता ते हेल्थ इज वेल्थ म्हणटा. देखून बरी भलायकी आमकां जाय. आनी बरी भलायकी मेळटली जाल्यार आमी पडेला आयच्या पयल्या वाचपान म्हणजे आयच्या दिसाचें वाचप जें आमी घेतलां, पर्जांक उजवाड येतालो उजवाड. आनी थोडी थोडी उतरां जीं आमी आयच्या पयल्या वाचपान आहा ती आमकां दिसता. आमी तर हे सायडी नदर मारल्यार काय बरी प्रकाशीत सूर्य आमकां दिसता. आनी आमकां देवाच्या उतरान मेळटा पर्जांक उजवाड येतालो उजवाड तो सुर्या जालो. आनी तो कोण? तो जेजू क्रिस्त. आदल्या वाचनांनी सांगलेलो तो. आनी उजवाड कितें करता? काडोक पयस करता. खंयच्याय काडकाच्या रुमान तुमी एक वात पेटयली वा फस्काची काडी देखून लायल्यार तो काडोक नपयस जाता. देव जेन्ना आमच्या जिवितान आसता तेन्ना आमच्या जिवितान उजवाड फांकता. जे परी सकाळचो उदेतलो सुर्या ती रातची काडोकी पयस काडटा, ते भाशेन जेजू हो देव आमच्या जिवितांतलो काडोक पयस काडटा. देखून ह्या देवाचेर आमी सत मानता आनी भावार्थ दवरता. आनी जायते फावटी आमची भलायकी बिगडल्यार देखून आमी देव मंदिरांत जावं वा दुसऱ्या भावार्थी जाग्यांचेर वचून आमचे भलायकी पासून आमची आंगवणूक करता. कित्याक आमचेर आमचो विस्वास आमच्या देवाचेर आसा. कितली मारेकार ती पिडा जावं आनी कोवीड टायमार देखून आमी पडयलां कोण भाशेन देवाचेर विस्वास करून आमी तो काळ काडलो. मगाल बाबडीनो दुसरे सुवातेर आमची कुटुंबीक भलायकी. वेन आवर हेल्थ इज गुड वी कॅन रिलेट गुड रिलेशनशिप्स इन आवर फॅमिली. आधुनीक काळार आमच्या कुटुंबान जायते फावटी कुटुंबीक भलायकी बिगडल्या. कित्याक बिगडल्या? आमचे संबंद एकामेका सोबे विस्वाशीपण, एकामेका सोबे मोग उणो जाला. आनी देखून जायते फावटी वी लीव 90% ऑफ आवर लायफ इन सिक्रेट आनी 10% इज विजिबल. आनी ते 10% जे पळय आहा ते सगळो देखावो. आनी 90% लायफ दॅट इज हिडन इज द रियल लायफ. जेन्ना आमी ऑथेंटीक म्हणटा आमी प्रामाणीकपणाचें जिवीत आमी कांयच भासकडपण नासतना आमचें कुटुंबीक जिवीत जियेतले तेन्ना खरेपणी आमचो कुटुंबीक मोग वाडटलो आनी आमची कुटुंबीक भलायकी बरी आसतली. आधुनीक काळार जायतीं विजा आमच्या कुटुंबांनी भितर सरल्या. आमचे लागीं जायत्यो वस्तू आसता पूण गरजेची वस्त एकामेकाचे संबंद मोगाचे संबंद ना. आनी देखून आमची कुटुंबीक भलायकी बिगडल्या. आधुनीक काळार जेन्ना आमी नियाळ करता तेन्ना जरी तर आमकां भावार्थान वाडूंक जाय जाल्यार भावार्थाचें देणें आमकां कुटुंबान दिल्लें आसा. देखून कांय काळां वर्सां आदीं आमच्या 2 प्रांतांत एक विशय घेतलो कुटुंब जा. फॅमिली, बी अ फॅमिली. वी आर ऑल कॉल्ड टू लीव अ लायफ ऑफ फॅमिली. आनी कुटुंबान जेन्ना एक आवय एक बापूय विस्वाशीपणान मोगान जियेता, जेजूचो उपकार आपल्या भुरग्यांक जाता, जेजूचो उपकार आपल्या शेजाऱ्यांक जाता वा समाजान जाता. जेन्ना भुरगीं आपल्या आवय बापायक मान दिवन ताच्या कालाक आमचो चवथो मादामेंत म्हणटा आवय बापायक आनी वडिलांक मान दिवचो. जायते फावटी आमच्या जिवितान आधुनीक काळार आमी इस्कॉलान आहा तेन्ना आवय बापाय येता आनी म्हणटा फादर आमकां आयकना, तूं कितें कर. वी डोंट हॅव रेसिपी. वी डोंट हॅव अ रेसिपी. द रेसिपी इज विथ यू. कुटुंबान तुमचे लागीं आसा. जेन्ना तुमी देखीवन जिवीत जियेतले आनी कसलें देखीवन जिवीत? पयले सुवातेर आमची वागणूक, द वे वी लीव टुगेदर. आमची उतरावड म्हणजे वॉट लँग्वेज वी यूज इन आवर लँग्वेज इन आवर फॅमिली. तेन्ना उलयता तेन्ना कसली उतरां आमी यूज करता. तिसरे सुवातेर तें पयलें जावंक जाय आसलें मागणें. आमच्या कुटुंबान मागणें आसूंक गरज. हांव म्हज्या मिसावान म्हणजे कपेलान तांकां सांगलां अंदूच्या वर्साक सकाळीं उठून एक 20 मिनटी तरी उठून सकाळीं देवाक भेटुयात म्हणून. स्पेंड टायम इन प्रेयर, इन कम्युनिकेटींग विथ गॉड. आनी सकाळचो वेळ एकदम पवित्र वेळ. एक कुटुंब कशी तर आमी एक 10 वा 15 मिनटां एकठांय येवन देवाक मागण्यान एकठांय जालीं आख्खो दीस आमच्या देवाच्या हातीन घालून आमचें जिवीत जिवंक जाता. आनी चवथे सुवातेर म्हाका बाबडीनो आमचे संबंद वाडोवंक आमी कितें करता? रिलेशनशीप विथ आवर नेबर्स, रिलेशनशीप विथ आवर फॅमिली मेंबर्स म्हणजे दुसऱ्या सोयऱ्या देरा लागीं आयज ह्या विशयांचेर आमी नदर मारून आमचे कुटुंबीक भलायकी बरी करूंक गरज. आमी आयची भलायकी आयज जेन्ना साऊथ सायबिणीची परब समृद्धा तेन्ना ह्यो सगळे मनान धरून आमी आमकां बरी भलायकी मागूंक जाय. जायते फावटी कुटुंबांत आमचे संबंद बरे ना देखून आमची भलायकी पिड्यार जाता. स्ट्रेस, मॉडर्न डे
सिकनसीस स्ट्रेस नो मेंटल इलनेस ह्यो सगळ्यो कित्याक जाता कित्याक कुटुंबाक जायते फावटी आमचे संबंद बरे ना एंड वी स्ट्रगल इन आवर लायफ. तिसरी स्वातेर मोगाल बाबडीनो आमचे सामाजीक संबंध एकदम गरजेचे. आमी जावं एक कुटुंब आसा तो आमी इंडिविज्युअली जियेना, आमकां दुसऱ्यांची गरज. आयज जर आमी हांगासर एकठांय जाल्यार एक एक कुटुंब एक एक समुदाय ही पवीत सभा एक फिरगोजेची आनी एक एक कुटुंब दाखयता कोण भाशेन देवान आमकां भावार्थान वाडयल्या आनी कोण भाशेन देव आमकां भावार्थान हांगासर एकठांयता आनी ही आमची भावार्थाची वाड. जरी तर आमी एकामेकाचे संबंद बरे दवरले जाल्यार सामाजीक संबंद बरे उरता, नाजाल्यार तोंटे उपरासचे ना. जिवितान जायते तोंटे जातले. वी हॅव डिफिकल्टीज इन लायफ बट वी कॅन फेस देम विथ द हेल्प ऑफ अदर्स. सादी उतरां मोगाल बाबडीनो, पूण आमच्या जिवितान जेन्ना एक शेजारी आसता, वी हॅव अ नेबर्स. टुडे वी हॅव वर्टिकल नेबर्स. वयर म्हणजे आदीं अशें आसताले नेबर म्हणजे सायडीनच्यान. आधुनीक काळार आमकां केन्ना हॅलो गूड मॉर्निंग इतलें बरो ओळख दिवपाक कशी आसा. आदली शेजारी जेन्ना आमी चलोन वयताले हांव थिएटराचेर खूं वयता खूंय गेल्लो कशी आसा बरी आहा ही उतरां आसलीं आनी हे संबंद वाडयताले. आधुनीक काळार आमी सगळीं मोबायलाचेर टेक्स्ट करता पूण फुडें येता तेन्ना एकामेका लागीं उलोवंक फाटीं उरता. देखून सामाजीक संबंद एकदम बिगडल्या. आनी दुसरी विजा जी आमचे मदें आयल्या, आमी आमच्या पोटाक लागून जायते फावटी दुसऱ्या विजांचो उजार करता आनी समाजीक भलायकी आमची बिगडल्या. आनी लास्ट हांवें दवरला तो आमची आत्मीक भलायकी आनी ती सगळ्यांत व्हडली तेंगशी जावंक जाय. आमची आत्मीक भलायकी मोगाल बाबडीनो आमी आयज ताचेर लक्ष घालूंक गरज. आयज आमच्यो गरजो आसा पूण जायते फावटी लोक आसना. आयज आमची दोतोन आसता पूण दोतोनीक भुरगीं आसना. आयज आमची फुकसांवां आसता पूण थोडीं भुरग्यां पावना. क्रिसमस जावं न्यू इयर जावं दुसऱ्यो आमी इस्टर करता, आमी परबो करता, यादनीक जायती तयारी सेवाधर्मीक रिती तयार करतले पूण जायते फावटी ह्या रितींनी वांटो घेवंक आयज आमची भुरगीं बाळां येवंक सोदिना. आमची आत्मीक भलायकी बरोबर आमी ह्याचेर लक्ष घालूंक गरज. जरी तर आयज ते उदेनीचे विद्वान आमी म्हणटा विद्वान आमकां शिवर्तमानाक खंयच मेळना. हामनी वदे एक ट्रेडिशन आमकां सांगता 3 राजा आसले पूण आमी पळयलें जाल्यार उदेनीचे विद्वान म्हणल्यार कोण? दोज हू हॅव नॉलेज. आयज आमी हिंगासर क्रिस्ती भाव भयणी आसा, आमकां देवाची नॉलेज आहा, गिन्यान आहा. वी हॅव द नॉलेज ऑफ गॉड थ्रू आवर कॅटेकिझम. वी हॅव अ नॉलेज ऑफ गॉड थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड दॅट वी हियर एवरी डे. वी हॅव द नॉलेज ऑफ गॉड थ्रू द सर्मन्स दॅट वी लिसन. आमी समरमणी करता ते प्रमाणे आमकां जायते मेळटा पूण मोगाल बाबडीनो जायते फावटी आमी देवाक भेटूंक पावना. आयज हे उदेनीचे विद्वान आमकां देख दिता. कसली देख दिता? तांचे लागीं जाणवाय आसली पूण तांणी देवाक सोदले ते नोकेत्र तांकां वाट दाखयली. ते राजा सरशीं गेले टू क्लॅरिफाय. आनी आमी पळयता डिफरन्स. जो मनीस देवाचेर आड आसता, जो मनीस आपलेच हिकमतीन आपलेंच जिवीत व्हडलें म्हूण सोंसमता हेरोद राजा, ताका बाळकाक मारूंक जाय आसलो तो ताका भेटूंक सोदनासलो कित्याक आपणाहून व्हड कोण तरी जल्मांत आयला म्हूण ताचेर रागांत आयिल्लो. आमकां हें शिवर्तमान सांगता. मोगाल बाबडीनो आयज आमी त्या उदेनीच्या विद्वाना भाशेन जावंक जाय ना न्हू त्या हेरोदा भाशेन. कित्याक ते उदेनीचे विद्वान ते नोकेत्राचो पोळजोड घेवन जेजूक भेटले. इतलेंच न्हू ते वचोन तांणी दिमी घातली आनी दे एडोर्ड हिम. ताका नमस्कार केलो आनी आपले लागीं आसले तें दान ताका भेटयलें. आयज तांची आमी देख घेवंक गरज. आयज आमी देवाक सोदूंक गरज. आमची यात्रा तर देवा सरशी पुण्य जातली वा संपूर्ण जातली जाल्यार आमच्या जिवितांतल्यान आमी देवाक सोदून ताका भेटून ताका दिमी घालून नमस्कार करूंक गरज. आमच्या जिवितांत जायते बरेपण आसतलें, जायते वगडें आसतलें पूण हे सगळ्या मदें देवाक खंय आमी जागो दिता, देवाक खंय आमी सोदता, देवाक खंय आमी भेटूंक सोदता ताचेर आमी लक्ष घालूंक गरज. आनी जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत देवाक हो जागो दितले तेन्ना आमची आत्मीक भलायकी बरोबर सगळी भलायकी बरी जातली. वी नीड टू हॅव द रिलायझेशन ऑफ गॉड. आमी आमच्या जिवितांत देव आसा, आमचे बरोबर देव भोंवता चलता हाची आमकां आसणी आसा म्हूण आमी मानून घेवंक गरज. न्हय फकत समरमण्यो करून पूण हे समरमणी बरोबर देवाची भेट आमकां मेळूंक गरज. जायते जाण देवाक मेळूंक सोदताले, जायते जाण जेजूक भेटूंक सोदताले पूण सगळ्यांक हे यात्रेन जेजू मेळोंक ना. कित्याक ते उकटे आसूंक ना. ते फारिझेव, ते धर्मशास्त्री, ते हेरोद पादशा, ते हेर लोक आसले पूण साद्या मनशांक देव भेटलो. आमी जेजूच्या जल्माचे परबेन देखून पळयता गोवड्यांक देव भेटलो, विद्वानांक देव भेटलो, सादे मनीस मोगाल बाबडीनो. जेन्ना आमी
देवाक भेटूंक उमेद दाखयता तेन्ना देव आमकां भेटता. सादा भक्तांचे नदर मारल्यार देखून आमकां दिसता ते देवाक सोदताले, देव तांकां भेटलो. आनी आखरीक मोगाल बाबडीनो आयच्या ह्या परबेचो विशय आमी म्हणलां मारयेन केल्लें तशें दुसऱ्याची सेवा करुया. मारयेचें जिवीत आमकां देखीवन जिवीत आनी जायत्या पवित्र फिरगोजांनी ह्यो परबो आमी करता. देर आर सम कॉमन फिस्ट वी सेलिब्रेट द फिस्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ हेल्थ. मोगाल बाबडीनो जायत्या फिरगोजांनी करता. कित्याक मारिया आमकां आस्कारी, मारिया आमकां देखीवन जिवीत दाखयता. तिचे जिविताचे नदर मारल्यार आमकां एकूच तावे जाता आनी तें म्हणल्यार कांतिकाय. मारिया कांती आसली देखून तिका आपल्या पुताची आवय करून देवान वेचून काडली. मारिया कांती आसली देखून ती त्या पुताची आवय कशी जाय ती वावुरली. तिचो पाटलाव तिणें केलो. संवसारान आपले मिसांव करतना जेजू जूय जूय गेलो थंय ती ताचे बरोबर ताच्या फाटल्यान गेली. आनी इतलेंच न्हू तुज्या जिवितान ताच्या मरणांत आनी मरना उपरांत सगळ्यांक एकठांय करूंक तिणें आपलें जिवीत करचिलें. मोगाल बाबडीनो ही आसा आमची आवय आनी ही आवय आमकां आयज सगळ्यांक आपयता. जशी तिणें देवाचो पाटलाव केलो तेच पावलांनी आमी आमचें हें भावार्थी जिवीत जिवन दुसऱ्यांची सेवा करून आमचो भावार्थ वाडोवन दुसऱ्यांकूय भावार्थी करूं. मोगाल बाबडीनो आतां जेन्ना सोरो सोंपलो आमकां दिसता कोण भाशेन तिणें हुस्को दाखयलो दुसऱ्या सवें. एक सेवा. इफ वी वॉन्ट टू सर्व अदर्स वी हॅव टू बी ओपन टू द नीड्स ऑफ अदर्स. Mary was open to the need. She identified the need on that wedding day. तेजो सोरो सोंपलोलो आनी तिणें तें पळयलें आनी रोखडीच आपल्या पुताची तांचो सोरो सोंपला आनी उरलोलें आमी जाणो कोण भाशेन जेजून त्या जाग्याचेर आपली परगोडणी करून दाखयली. मोगाल बावळीनो दुसरें त्या कुर्सा मोडी आंकवार मारिया उबी आसली. एक पूत त्या कुर्सार कोश्टवतालो आनी ताचे सकयल ताची आवय आसली. आमच्या साद्या जिवितान जायते फावटी आमची भुरगीं चलता भोंवता कोश्टवता तेन्ना एक आवय हें दूख भोगता आनी जितले फावटी आमी त्या कुर्साचेर जावं वा त्या देखाव्याचेर जावन नदर मारता तेन्ना आमकां एक बोरवासो मेळटा. कित्याक आमी त्या वेळार हें आंकपाय मारियेचें जिवीत आमचें करता आनी तिचे गूण आमच्या जिवितांतल्यान जिवन आमकांच भावार्थी करता. मोगाल बाबडीनो जावं सुखान जावं दुखान देवाक आमी सोदुया आनी जेन्ना आमी देवाक सोदता तेन्ना बरी भलायकी आमकां सगल्यांक फावो जातली. आयच्या दिसाक जेन्ना आमी हे परबेच्या दिसाक आमचे सगळे अंतरेक बापाक भेटयता तेन्ना देवाचो आशिर्वाद हे आमचे आंकवार मारी वरवीं सावूत सायबिणी वरवीं आमचेर मागुया. जावं आमच्या कुटुंबान जावं आमच्या खासगी जिवितान जावं आमच्या समाजान जावं आमच्या समुदायांनी देव आमकां भेटून आमची एक एक कोरणी देवाक मानता तसली जावं आमची एक एक घडणी जी जिवितान घडटा ती देवाक लागीं येवंक जावं आनी हे वरवीं आमची ह्या भावार्थाची यात्रा सोंपून देवाक आमी रूप बगूंक पावल्यार पुरो म्हूण देवाचो आशिर्वाद मागतना आयच्या दुसऱ्या वाचपाचेर आमी नदर मारुया. भावार्थी क्रिस्ती भावार्थी एकठांय जालीं मागणी करूंक उंड्याची मोडणी करूंक आनी जें आपले लागीं आसलें तें दुसऱ्यांक दिवं. हेंच क्रिस्ती जिवीत मोगाल बाबडीनो. हें क्रिस्ती जिवीत आमी आपणावया आनी एकामेकाचे सेवेन आमी गुल जावंक देवाचो आशिर्वाद घेवंक ह्या मिसांत आशिर्वादान करपाक मागुया. सगळीं उबे रावया. देवाच्या अवतरांतल्यान आमचो बोवार्थ जाता जाला. हे वेळार सगळीं बराबर एकूच बोवार्थ 12 स्वता
सत मानता म्हणून सोबतीली बाराबो उच्चारूया. सत मानता देवा सूर पिरांत स्वर्गान पृथ्वीच्या आणि जेसू ख्रिस्ताच्या एकल्याच पुरात आमच्या सोया तो पवित्र रोगी गर्भी समोर आत्वार मरेताय समोर पोस्ट आणि पोस्ट ताका कुसार सोडलो तो मेलो आणि काय केलो तो मेलो तिसरे सामेल्यात आमच्या सोडलो स्वर्गात सोडलो सूर पवित्रान देवाच्या पुसव्यात त्रित्वान जुयान मेल्यांची मुसमी करून घेतलो सत मानता पवित्र Catholic Boys Boktonce 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 Kurice Sasace Amen. Buri Christi Munshakoci Ankwar Marycia Paulani तीच जेजूची वाट आमी चलोवप आमचेच खातीर त्रीत भाशेन आमच्या कुटुंबा खातीर आनी एकामेका खातीर मागुया. आमच्या पाप साहेबान पिस्म साहेबान सगळ्या पाद्रींनी आणि मोठव्याशांनी देवाचे पोरजेची सेवा करताना दोन मनशा सोवे देवाचो रूपकार पळोवन आपल्या सेवे चाकरेच्या जिविता वरवीं जेजू गोवाय दिवन तांकां बोल आनी कृपा फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सरकारी फुडाऱ्यांनी आपले राजकारण चलयतना आपणाक निवडून हाडटल्यांच्यो गरजो पुऱ्यो करूंक आनी आपलो फायदो पळय नासतना सेवा चाकरेच्या मनान करचे पासत वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या कुटुंबांत आणि समुदायांत एकामेकाची सेवा करूंक जीवक आनी गोरचे आकांताक सापडलेल्यांची निस्वार्थान सेवा करून मारये केला तशे सेवे चाकरेचे हातयारा जावन जेजू गोवाय दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. सावथ साहेबिणीची भोक्ती कोतेल्यांक आनी तिचेशी भावार्थान आयलेल्या क्रिस्ती तशी ओ क्रिस्ती भावा भयणांक सायबीण माय उदेशी बरी भलायकी आनी पेकोवणी दिमूण आनी संवसारांत वचतलो सगलो पिडा रोग नोपय जावं सगल्यांक बरी सावथ फावो जावं म्हूण बापा लागीं मागुया. ही परब समारंभूक फुडें सरलेल्या श्री सँड्री आनी श्रीमती सोफिया देसाई आनी ताचे फामिलीचेर सावथ सायबीण माय उदेशी सुबा आशिर्वाद पडूं आनी ती सदांच एकवटान जियो आनी बरे भलायकेन तांकां सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. बोधयाळ बापा थोडीच आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या. आमचे कुटुंब आमची दुरीकलीची काडसां तांचेर आशिर्वाद पाठय आनी दर दिसा तुज्या पुताच्या पावलांनी आमकां चलूंक शिकय. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं.
बापाक उरपेच्या मोनान आयची परब समोरतली फामील उंडो सोरो आनी फुलां फोलां भेटयतात. ही दाना याज्ञिकाच्या हातान घालतना आमचो वावर, आमचे जिवीत, आमचे सुख आनी दुख, खुशालकाय आनी निराशीपण देवाक भेटोया आनी मारयेन केला तशें पेल्याची सेवा करून जेजूचे गवाय जावन आमचे बरोतीन बापाक भेटोया. भेटवण्याच्या वेळार गायन करूया C2 पेज 28 C2. बाबा वडीलो मोचे आनी तुमचे बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण म्हाका आतां. सूर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बाबा, आयज आमी तुका भेटूंक भांगार तूप गंडरोस घेवन येवंक ना. भगोर गोवांचो वंडो आनी दाकांचो सोरो ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्तान तुज्या पुतार तुज्या भावार्थान ओळखला. त्याच बलिदान करता आनी तुका आमचे आत्मीक पसवण कशें घेता. तो तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्याचेर तुजी दयाळ दीस घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सभ्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां वारव्या. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सूर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सूरकाणी आनी सुरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सभ्या वरवीं आमी तुका दिनवासून प्रभो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचे सासणीक सोड उक्ते केली आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयली. ओनंद पुत्तसो आमच्या विनाशी सैमान दिसती पडलो. ताचे अर्पण परसळ्ळी आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गेच्या सर्व दरबारां संगती तुजे मोहिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorgi
कोरस तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची सोर, तुझ्या पवित्र आत्म्याक घडून इदळी पवित्र कोरबोड आमी मागताव, जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी वगत. आपलेच कुशीन गोश्ट मरण सुनवेचे आदी ताणी उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हळे, हो तुम्ही समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर म्हजी. तीच परीचे वंड तोच ताणें काल घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळे, तुम्ही समेस घेयात आनी हातले पियात, ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सस्तीक कोर्राचे रगत, पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतली, हे म्हज्या उगडासा करात. गोंयान करून बावळताचो गुट पुरगोवया. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडबुणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर करी आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीभोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमाचो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुझे पडजडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अदीक करून पिडेंत आसलेल्यांची जावं घरांत जावं हॉस्पिटलांनी पिडेवंतां आसात, आपल्या पिडाक इलाज सोदतात, तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती, तिचो पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां माटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाबा सोरवून दोनूय वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आयच्या दिसा आमचो विशय मारयेन केलें तशें दुसऱ्यांची सेवा करून जेजूक कोबाय दिवया. उदेक मारयेचो गूण दुसऱ्या सवें जालो जाल्यार जी कोण पिडेंत आसात, जी कोण दुसरीं आसात, गोरशेक आसात, तांकां ती पावली. पवित्र सभेचो सदांच हुस्को जी कोण पिडेंत आसात तांचे खातीर, ताचे खातीर
पयल्या शेकड्यान पासून आयताराच्या आयतारा कोमियाव न्हय फकत इगोची नासल्यांक बरी आसल्यांक पूण आयताराच्या आयतारा पिडेवंत आसात तांकां दियाक आनी फुडारी दोरेका कुटुंबाची घेवन वेताली हुस्को जी कोण समुदाय बांदतात न्हय घरांत आसात पूण पिडेंत आसात ती पासून हाचे खातीर आज जेन्ना ही सुवातेर आमी आसा उदीक जी कोण आसा वय ती आमची भावा भयणां जी कोण ही सुवातेर ना ती एकाच कुटुंबाची वांगडी आमचे खातीर तांचे खातीर आमचे बाबा मागणी म्हणटा आसतना सगळ्या खातीर आमी मागुया आमचे बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज संपयो तुजी खुशी सगळ्यात जाता तुजी संवसारांत जाता आमचो दिसपतो आयज सांगताय आणि आमी आमची दोळ्यां तुजी आमची प्रार्थना आणि आमकां ताणी पूण सर्वेस्वरा सुरवायतांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सहज काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशांत रेखताव तर आमकां तुज्या उदार कृतीन सर्पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोमिया जेसू क्रिस्ताच्या दोरदूताक पळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिसका आनी तुजे कुशे परपणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान रस्वो चलयताय सासनाच्या सासनाक कुटुंब घडटात ती न्हय फकत ही सुवातेर आसात पूण आमच्या घरान शेजार सामाऱ्याकय आसात ती शांती दिता आसतना पूण कोणाचो कुडीक जायत राग आसा कोणाचो कुडीक जायत काळजान आयच्या बुरपी दिसा कुडीक जायत हीच एक कुटुंब एकूच उंडो आमी बांदता एकूच कूड आमी बांदता शांती न्हय फकत शेजाऱ्याक उजव्याक आनी दाव्याक पूण कोणाक दुख येयला तांचो उगडास करुया आनी तांचे एके भाशेन किरीत भाशेन आमी एके भाशेन बोगसणे वापरुया सोम्याची शांती सुदाका तुमचे सोमे आसूं एकामेकाक माय भोगान शांती दिवया हो जेसू आमचो सुमी एकूच कूड बांदता आमचे विरी दोरेकली आमी ह्याच मनान जेसूक शेबूंक सोदता आनी आमच्या जिवितान एकूच कूड बांदूंक आवडटा ती सगळे आमी सौभागी सुमिया ते म्हजे भितर येवचे म्हाका आवडना तुज्या एकाच पुरात म्हाका भलायकी नवी कम्याच्या वेळार आमी गायन करतले हांव D32 page 64 D32 Thank you.
सगळीं उबे रावया. प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या बोमोगाळ बाबा, विद्वाना बरी आयज आमी जेजू बाळाक सैमाच्या दोळ्यांनी पडूंक ना, तरी जिव्या बोबडतान त्याच जेजू उंड्या सोऱ्याच्या रुपान अडखला. ताका आमचे भितर घेवंक वेगवयला आनी आमचीच काळजां ताका भेटयल्या. तीच बरी जिविताच्या सगळ्या घडीतांनी आमची बोबडताची नदर जेजूचेर आसूं. मोगान ताचो पाटलो करूंक जेजूची वाट आमच्या ओ क्रिस्ती भावा भयणांकूय आमी दाखोवंक, जे की एक दीस आमी सगळीं स्वर्गार ताच्या परसोणान स्वर्गार पावो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मातशें बसया. हांव सोफिया म्हज्या गोरकार सेंट्रीच्या आनी म्हज्या फामिलीच्या नांवान साऊथ सायबीण मायन आर्गां दिता. सदांच बरे भलायकेन आमकां दवरली देखून. हांव दिनवासता फादर आल्फोन्स मेंडोन्सा, जो जावन आसा गोंयच्या द्रोम प्रांतीक सेवा धर्मीक केंद्राचो संचालक. फादर कार्सन डोराडो, तो जावन आसा प्रिंसिपल ऑफ आर लेडी ऑफ पायटी हाय स्कूल कॉले. फादर एंड्रू सिल्वेरा, प्रिंसिपल ऑफ फादर आग्नेल हायर सेकंडरी स्कूल पिलार. तांचो सगल्यांचो इतलो बिझी शेड्यूल आसून पासून तांणी वेळ काडून हे पोरबेचे मीस भेटयले. तांचे उपकार हांव काळजांतान आठयता आनी तांचेर साऊथ सायबिणीचे मजतीन बरी भलायकी आवडेता. तशेंच आमचो पाद विकार फादर ऑलान मार्कीस, देव बरें करूं म्हणटा. ताणें आपलो सगलो आदार आनी सहकार म्हाका दिलो म्हणून तेजे ह्या बऱ्या वावराचेर साऊथ सायबीण मायेचो आशिर्वाद मागता. आयचे पोरबेचो ओताबरीत सेवा दोन तयार केला श्री ऑस्वर्ल्ड मेंडोन्सा, हाकाय हांव दिनवासता. तेच परी गायन मंडळाक श्री बॉस्को गोन्साल्वीस आनी श्री आंतोन वेल्यो आनी सगळ्या गायतल्यांक आनी वाजयतल्यांक म्हजो दिनवास. आयची परब ओताबरीत जावंक तोकस घेवन म्हाका आदार दितल्यांक श्रीमती जेनट मॅथ्यू, ताणें म्हाका खूब तेंको आनी आदार दिलो. सगळी म्हाजी इगोर्जेची तयारी ताणें केली. बाबू फेर्नांदीस हांगा सगळी नितळसाण पेंटींग करूंक आनी हेर सगळी मांडावळ करूंक म्हाका तेणें खूब आपणाचो आदार दिलो. देव बरें करूं बाबू तुका. आमचो साकिस्ता नायलेश, हाकाय हांव दिनवासता. आनी शेवटी हे पोरबेच्या मिसाक हाजीर जातल्यांक तुमकां सगल्यांक सेंड्रीच्या, म्हज्या आनी म्हज्या फामिलीच्या नांवान हांव तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमचे प्रेसिडेंट सोफिया हाणें सगल्यांक दिनवासले आनी आयची परब समोरुमूक जायतो भार घेतलो. जावं हांगासर दोस्ती करूंक, सफाई करूंक, माटू घालूंक जायतो देस्पेस आसा. आनी सगलो देस्पेस ताणें आनी ताच्या घरकारान सँड्रीक तो घडी आमची मोदें हांगासर आयज ना, बोटीर आसा, भायर आसा, परदेसान आसा. सायबीण मायची विणवणेन ताका बरी भलायकी सोखोत मागुया. तशेंच तांची भुरगीं सांसिया आनी स्ताजान ते एके भाशेन तांचें चेडूं आहा तें वायलीन वाजयता. कोयरान काल भाग घेतला आनी आयजूय वाजयलां. आनी हे भाशेन जावं तांच्या कुटुंबाचेर सायबीण मायन आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. आमी जाणां ही परब करूंक जायतीं जाणां सोदतात, कित्याक जायतीं अजापां मिलाग्री सावथ सायबिणीच्या मिलोवणेन उपकार देणी घेतलेले आसात. सोफियाय सांगताले ताचो कोण गोचो दोनी किडनी पिड्यार जाल्ल्यो, दोनी किडनी ताका एक रिप्लेस केल्या आनी ती सारकी मॅच जायना, पूण तरी आसतना ते सायबिणीचे विणवणेन बरी आसा. आनीकूय ताचे खातीर बरेपण मेळूंक ताका मागण्यांत दवरुया. फुडल्या वर्सा ही परब करता मिसेस लिझेथ डी क्रूज बेती ह्या वाड्यांतली.
ह्या फेस्ता समयार सगळो देसपेसूय करून तिणें आपलें डोनेशन 20,000 साऊथ सायबिणीच्या मनाक भेटयल्या. ताका हांव काणसांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच एक आमचो कॉन्फराद कायतान म्हणून कांय दीस फाटीं तो भायर पडला 104 years ऑफ लायफ. तर ताच्या नांवान ताची धुवेन इगोर्जेक 10,000 भेटयल्यात. तांकांय हांव दिनवासतां. तशेंच इन मेमरी ऑफ लेट विक्टर आनी साबिना फेर्नांदीस तुवांतवाड्यांतली तिच्या नांवान इगोर्जेक साऊथ सायबिणीच्या मनाक 10,000 भेटयल्या. तशेंच आमचे MLAनूय फेस्ताक म्हूण 10,000 भेटयल्यात. तशेंच एक हार्दीप सागो डेरी ताणें 1 लाख चॅक डोनेशन फॉर द चर्च म्हूण कालच्या दिसा भेटयल्यात. तशेंच तो जायत्या जाणांक कोंडे रोवपाचे हाडून दिता. कोंडे आमी म्हणटा हे कोंडे कित्याक उपकारता. ह्या कोंड्यांनी घडये आमकां उदीक ऑक्सिजन मेवता, उदीक हे कोंडे जाता आनी आमी रोयता. आमचेच इगोर्जेच्या भाटान जायते स्वताचेर आसा. आमकां माटोव घालूंक कितें करूंक हे कोंडे उपकारता आनी त्या भायर ते आमकां भलायकेकूय बरें. तशेंच तो वांटूंक सोदता कोणाक जाय ताणें येवन म्हाका मेळचें. तो हे कोंडे वांटतलो. कोणाक रोवंक जाय ते तांच्यांनी रोवंक जाता. मागीर सगल्यांक हांगासर आयसे पोरबेन वांटो घेतल्यांक फादर आफॉन्स मेंडोन्सा, फादर कार्स्टन दोरादो, फादर एंड्रो सिल्वेरा आनी म्हज्या नांवान उनमनीत साऊथ सायबिणीची बरो सगल्यांक बरी भलायकी फावो करूंक बरी सोखत आमकां दिवंक ह्या देवाच्या राज्यांत वावरूंक फावो करूंक म्हूण मागता. उबी रावया. Sorvesvol तुमचे सवे आसूं. सोर पवित्र देवा पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचूयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां मेळटा. शेवटाक आमी गायन करतले. केदे माई तुजें नांव हें गायनाचें जाल्यार ना पूण घडये कोण जाणा तशें. सांजे 5 वाजता इगोर्जेन मीस आसतलें. एक सान भुरग्यांक काडलेलें आसा. तर आमची फिरगोजेन मिसार पयलो कुमिया आमी दितले. सिझल ग्रेस फेर्नांदीस आका. तर ह्या भुरग्या पासत मागुया.
Amen.